Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आम्ही टोटल 20 दिले. 6 chairs will be distributed to Thodal Panchayat, to Merces Panchayat, to Nevria Panchayat, to Shri Satya Sai Seva Organization Karambole, to Diwar आणि एक मेरसे असा. आणि ह्यो आम्ही पंचायती कित्याक हँडओव्हर करता हेजो एक ताबो पंचायती कित्याक दिता हेजी मॅक्सिमम लोकांक बेनिफिट जावची. समज जर ते आमी एक इंडिविज्युअल पर्सनाक दिल्ले जाल्यार तितलो यूज जावचो ना. आज गोमंतक भंडारी समाज एक ओबीसी सर्टिफिकेट पुरतात ना. आज गोमंतक भंडारी समाज आज फक्त एक ओबीसी खातीर जॉब्स मेळटा त्याची यादी खातीरच ना. आज भंडारी समाज अख्खी गोंयांत परती कित तरी समाजाची जबाबदारी ओळखून आम्ही परती कित तरी दिता. आमची साधारण मानसिकता कशी आसा, म्हज्या दुकानांतलो कोयर किंवा म्हाज्या घरांतलो रोडा रस्त्यार म्हणजे म्हजे लीक जावचे. पण रस्तो हो पब्लिकेचो, पब्लीक म्हणजे कोण आमी, हे साधारण हे आमी कदाचित मातशे विसरतात. म्हणून ही सादी गोष्ट पण आमी जर ठरयलें की रस्तो हो म्हजो आसा आणि तो रस्तो म्हज्या घरा कडेन रस्तो साफ दवरप हें म्हजें कर्तव्य आसा. ह्या भावनेन जर समाजान वावरले तर समाजांतली एकूय अडचण अशी आमचे समोर उरची ना. आमीच एकमेकाच्या मदतीन जशे व्हीलचेअर दिवन आमी जे काही आमकां भाव भयणांची काही गरज असतली फाल्यां ती गरजेची पूर्तता करतात. बाहर काम कर रहा है. हाथ बराबर आराम से करो. वो पता चलेगा काम कर सकते हैं. आमचो बेणावयलो पूल ते काम बंद पडलेलें आसा. त्या फाटी आमी पत्रकार परिशदेन सांगलें की बेणावयल्या त्या पुलाचें काम जाता तितले बेगीन चालू करचें. ते सांगेकाराचें एक तेंचो मुद्दो आसा सांगेकाराचो आनी ते सांगेकाराक ते मेळोंक जाय. कित्याक इतले तेंप आमी म्हाका याद आसा जेन्ना आमचो पांडू वासून एक मंत्री आसलो तेन्ना टायमाचो हो प्रपोजल काँग्रेसीचो आनी तो तितल्या तेंपान आमी फाटी लागून आतां तो काम स्टार्ट केल्लें. पूण कितें कांय कारणां लागून तें बंद पडलेलें आसा. आमी गव्हर्मेंटान मागता काँग्रेस पार्टी ब्लॉक सांगें की हें जाता ते बेगीन काम चालू करचें, नाजाल्यार आमी येता त्या मंगळाराक थंय आमी रस्ता रोको करतले हें आमचें आश्वासन आसा. आनी लोकां खातीर आमी सदांच कटिबद्ध आसा, लोकां खातीर काम करतले.